प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाची 12वी चीट 1 ते 8 पर्यंत. आनी आमी आमचो नियाळ करुया 7वी वडीर. आनी जेजू कितें म्हणटा, जेजू फारिझेव मनशांक हें उतर म्हणटा आनी तो कितें सांगता तांकां, केन्नाच निरोपराधी मनशाक तुमी गुन्हेकार करचे नासलेत. उतर म्हणटा, केन्नाच निरोपराधी मनशाक तुमी गुन्हेकार करचे नासलेत. आनी बाबूने कितें घडटा ह्या आयच्या शिवर्तमान, जेजू आनी आपले शीस आपले वाटेर वेतात आनी तांकां भूक लागता. तो दीस जावन आसलो साबाताचो दीस. आनी साबाताच्या दिसा त्या पोन्न्या कोरांत लोक काम करिनासलो, घरा बसतालो, मागणें करतालो. आनी फारिझेव लोक फकत दुसऱ्यांचें तांकां पडलेलें. आपलें करताले ते, मागणें करताले, सगळें बरें करताले, पूण तांकां सगळें दुसऱ्या लोकांचें कितें तें करतात, कोण करना तें तांचे दोळे आहले. आनी एके भाशेन फारिझेव ह्या दिसांनी CCTV आसता न्ही, CCTV तुका खंयसर घालीत जाल्यार थंयसर सेक्युरिटी पासत तें पिक्चर काडटा, ताजो विडियो काडटा आनी तुका समजता कोण आयला, कोण वेता. तशे भाशेन त्या वेळार हे फारिझेव लोक आसले ते CCTV कशे आहले. सगळे कोण कोत्ता, कोण कोन्ना ताचेंच तांकां दुसऱ्यांचेंच पडलेलें. आनी जेजू म्हणटा तांकां, जेन्ना फारिझेव आपल्या शिसांक पळयता शेतान वेताना ते आपले कितें पिकलेलें तें तोडून खातात. आनी त्या दिसा तांकां भूक लागलेली आनी साबाताचो दीस आहलो. फारिझेव येतात जेजू कडेन आनी म्हणटात, तुजे शीस अशें कित्याक कोत्तात, साबाताच्या दिसा कित्याक तें तोडून खातात. आनी तेन्ना की जेजू म्हणटा तांकां, तुमी फकत भायल्यानूच पळयतात, तुमची काळजां बरीं नात, तुमची काळजां मोगान नात, तुमी कोणाची काकूत करिनात. तुमी फकत पळयतात कोण बरें करता, कोण बरो न्हेसला, कोण बरें कोण पयशे दिता. आयज तोहेंच जाता भाव भयणीनो. आमी फकत आमच्या दोळ्यांनी कितें पळयता तेंच पळयता आमी. कोण बरो न्हेसला, कोण बरें मागणें करता. आमी भितरलें आमचें काळीज कशें आहा तें आमी केन्नाच पळयना. आनी देखून जेजू आयज आमकां किसली शिकवण दिता. तो म्हणटा, देव भायर पळयना. आमचे सगळीं नाटकां जीं आमी कोत्ता भायर, मागणें कोत्ता, मिसाक वेता, प्रेयर्स कोत्ता आनी पयशे दिता भिकाऱ्यांक बी, तें देव पळयना. आमचें फकत काळीज पळयता तो. आनी आमी काळजांतल्यान बरें काम करीत जाल्यार, मोगान करीत जाल्यार तें देवाक मानता. आनी जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना ते फारिझेव जेजू घेतात म्हणटात, तुमी तुमचें शीस तें साबाता दिसा तें कायदो मोडला. आनी तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, केन्नाच निरोपराधी मनशाक तुमी गुन्हेकार करचे नासलेत. कित्याक ते सजमन आहले की साबाताचो धोनी जावन आसा जेजू. आमी साबाताच्या दिसा, ह्या दिसा, केन्नाय दिसा आमकां जाय फकत मागणें करपाक, हें करपाक, तें करपाक. पूण आमचें खरेंच आमी मोगान चलता, कोणाक जें आमी पावपाक जाय तांकां पावता, तांकां बरी खबर दिता. आमीच बरी खबर नको जाल्यार आमी दुसऱ्यांकूय दितले. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, निरोपराधी मनशाक, निरोपराधी आपले शीस आहले. कित्याक जेजूचे शीस जेजूचे पाटलावदार आहले आनी ते हांगा थंयसर वचोन दुसऱ्यांची सेवा करताले. आनी ते खरेंच निरोपराधी आहले. आनी जेजू आपल्या शिसां बद्दल अहें आपल्या फारिझेव मनशांक सांगता. तो म्हणटा, म्हजे शीस निरोपराधी आनी तुमी तांकां गुन्हेकार करतात. आनी तुमी खरेंच सजमल्ले की देवाक जाय मोग, देवाक जाय मनशाची काकूत दुसऱ्या एकामेकाक. आनी तेन्नाच तुमी केन्नाच निरोपराधी मनशाक अपराधी और गुन्हेकार करचे नासले. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी बारीक चिंतया. आमीच आहा ते, आमी केन्नाय मागणें करता, आमी मिसाक वेता, आमी सगळें बरें करता. पूण खरें आमी जो लोक वचना तांचेर आमी आड वेता वा तांकां गुन्हेकार म्हणटा वा गुन्हेकार करता. देवाक नाका की आमी फकत आमचेंच पळोवपाचें. आमी मोगान दुसऱ्या कडेन पावून तांकांय जेजूची खबर दिवपाक
ही आमी फुडें सरोया. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शेवटच्या मानाचेर आमी नियाल कोत्ता, जेजू जें उतरां ताणें फारिझेवाक म्हणलें ती आमकां म्हणपाक नाका म्हणून आमी दुसऱ्या कडेन काकुतीन आनी मोगान चलोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.